नमस्कार, हांव उत्तेजा गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दिसभर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमकां आमचे रिपोर्टर न्यूज धाडटात. ते न्यूज तयार करपाचें काम आमचे सब एडिटर करतात आणि हो आसा आमचो सब एडिटर न्यूज रूम. आणि सब एडिटरा कडल्यान आयज आमी जाणून घेवया आयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यांचो नियाळ घेवया. तर आता आम्ही आमचे रती आमकां सांगतले की आयज त्यांनी खंय बातम्यो केल्यात आणि त्याचा आमकां तो नियाळ सांगतले. आज पहिली अपडेट आसा ती आज स्टेट लेवल माटोळी डेकोरेशन कॉम्पिटिशनाचो निकाल जाहीर जाला. पयलें बक्षीस फावो जाला दत्ता शंभू नायक हांकां. दुसरें बक्षीस फावो जाला श्रीकांत सत्तरकर. तिसरें फावो जाला तानाजी गावडे. उत्तेजनार्थ प्रथम देवू सत्यावन शेटकर. उत्तेजनार्थ द्वितीय रमाकांत गावकर. तशेंच आज स्टेट लेवल सार्वजनिक गणपती देखावा कॉम्पिटिशनाचे निकाल जाहीर जाला. ताचे पयलें बक्षीस फावो जाला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ पेडणे हांकां. दुसरें फावो जाला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ नेत्रावळी सांगे. तिसरें शांतादुर्गा कला क्रीडा संघ वास्को. उत्तेजनार्थ प्रथम युवा पणजी मळा पणजी. उत्तेजनार्थ द्वितीय गोवा राखीव पोलीस दल आल्तीन पणजी. तशेंच आज सांतिनेच्यान एक म्हत्वाची बातमी फुडें येयल्या. ती म्हळ्यार आतांच ती गोमंतक टीव्हीन ब्रेक केल्लेली न्यूज. ती म्हळ्यार सीसीपीन एक मिठाईच्या दुकानाचेर एक्शन घेतला आणि तांचे नावाचे बोर्ड बीन सगळे हालयलात. तर रतीन आमकां आता आपले म्हत्वाच्या बातम्यांचो आढावो दिल्लो आसा. तर आता आमी वचूया आमचे सब एडिटर उषा दरावकर हाच्या कडेन. उषा, तुवें आयज खंयच्यो बातम्यो केल्यात? आयची जी महत्वाची घडणूक म्हळ्यार आयज सीसीपीची बसका जाली आणि ह्या बसकेत महत्वाचे कांय निर्णय जाले. आणि अष्टम फेरी खातीर वाडयल्ले भाडे आणि पे पार्किंगा खातीर नव्यान काडिल्ले टेंडर हाचेर उदय मडकयकर आणि सुरेन फुर्तादोन दोगांनी ह्या प्रश्नाक उखलून धरले. तशेंच अष्टम फेरीचे भाडे 27,000 करतना नगरसेवकांक विश्वासात घेवना असो तांच्यांनी आरोप केलो. आणि ह्या सगळ्या प्रश्नाक जाप दितना रोहित मोन्सेरातान सांगले की जे कितें करता ते महापालिकेच्या बऱ्या खातीर आणि पयली जी येणावळ येताली ती 10 लाख 15 लाख अशी येताली आणि आता 90 लाखांची येणावळ येयल्या असो दावो ताणें केला. आणि दुसरी महत्वाची बातमी म्हणल्यार परतीच्या पावसाक सुरवात जाल्या. सेगीत 3-4 दीस जाले पावस पडत आसा आणि लोकांची जीण विस्कळीत जाला. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड पावस दाबोळे पडला तो 116.6 मिलीमीटर. आणि हे खातीर दिसभर पावस पडत आशिल्ल्यान येरादारी खातीर आडमेळी येतात. आणि ही आमच्यो दोन्ही पुराय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7 PM बुलेटिनाक. तर उषान आमकां आयज ज्यो तांणी बातम्यो केल्ल्यो म्हटल्यार सीसीपीच्यो मिटींग आणि पावसाची आयज गोंयांत चड पावस पडलेलो तेजो आढावो दिल्लो आसा. तर आमी आतां वचूया संजना हंजुणकर हाच्या कडेन, आमचे एंकर तेंच्या कडेन. तेच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया आयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. आयज वर्ल्ड रेबीज डे निमतान मुख्यमंत्र्यान व्हडली घोशणा केल्या. ती म्हणजे मनशांचेर हल्लो करपी मानसिकतेच्या कुत्र्यांच्या जातीचेर पोसपाक ह्या फुडें गोंयांत बंदी घालपाचो विचार सध्या सरकाराचो आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान आयज संवसारीक दिसा निमतान दिल्ली आसा. दुसरें म्हणजे फाटल्या दिसांनी नेत्रावळी खणींत शेतकारांनी तवशी उडयल्ली. त्या तवशांचो म्हणजे त्या प्रकरणाचो सखोल चौकशी करपाचें आश्वासन थळावो आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिला. तर संजनान आमकां आयच्यो 2 बातम्यांच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यांचो नियाळ दिल्लो आसा. आता आमी वचया आमचे सब एडिटर रश्मी नरसे हाच्या कडेन. रश्मी, तुवें आयज खंयच्यो बातम्यो केल्यात ताचो नियाळ दिशी? हय उत्तेजा, आयज 2 महत्वाच्यो बातम्यो आहात त्यो म्हणजे गुजरातचे फिशिंग बोट्स आसात. सुमार 200 बोट गोंयांत येतात आणि ते फिशिंग करतात जे इल्लीगल. आणि त्याच्या खातीर आमचे जे गोंयचे रापणकार आहात त्यांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जाता. सो गोंय सदांच सुशेगाद
अशें म्हणटात. मागीर आतां गोंय सरकार ह्या गुजरातच्या बोटींचेर कारवाय करपाकूय सुशेगात काय अशी तिडक ह्या रापणकारांनी व्यक्त केला. गोंयचे जेन्ना म्हणजे दुसऱ्या शिमे मेरेन पावता दर्याच्या तेन्ना गोंयचेर सदींच रापणकारांचेर कारवाय जाता. ती कारवाय जाता तशीच गोंयानूय जावची, गोंयच्या नुस्तेमारांचेर अन्याय जावचो न्हू अशी ह्या रापणकारांची मागणी आसा. दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आयज आहा ती रोहन खंवटे पर्यटन मंत्री हांणी एक म्हत्वाचें विधान केलां तें म्हटल्यार शेक पॉलिसीचेर. 1 ऑक्टोबराच्यान दर वर्सा गोंयान पर्यटन हंगाम सुरू जाता, पण अजून गोंयचें शेक धोरण निश्चित जाल्लें ना. सो ते केन्ना मेरेन निश्चित जाता ते अजून तरी सरकारान मुजत सांगिल्ली ना, पण जाता तितले बेगीन तयार करून ताका कॅबिनेट अप्रुव्हल घेवपाचें मंत्रिमंडळानसून रोहन खंवटे सांगता. सो आता सगळो फुडार पळोवया शेकाचे म्हणजे कसो जातलो आणि पर्यटन धोरण पर्यटन हंगामा पयलीं चालीक लागतले काय पर्यटन हंगाम सोंपल्या उपरांत चालीक लागतले हो खरो प्रश्न आसा. तर रश्मीन आमकां 2 म्हत्वाच्या बातम्यांचो नियाळ दिल्लो आसा ते म्हळ्यार गुजरात फिशिंग बोर्ड आणि रोहन खंवटेची शेक धोरणा विशीं. आतां आमी वचोया आमचे अँकर दिप्ती काकोडकर हाच्या लागीं. दिप्ती तुवें खंयच्यो बातम्यो केल्यात आणि त्याच्या विशीं मातसो नियाळ दिशी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एक विधान केल्लें आसा जें म्हणल्यार गोंय राज्याचे आमच्या शेजारच्या हेर राज्यां कडेन रस्तो आसूं, बंदर, येरादारी, रेल्वे, विमानतळांची एक बरी जोडणी आसा. देखून गोंय हें बरें लॉजिस्टीक हब जावपाक शकता अशें विधान तांणी केल्लें आसा. तशेंच आनीक म्हत्वाचें विधान केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री जो आसा नितीन गडकरी हांणी विधान केल्लें आसा की येता त्या डिसेंबर म्हणसर सगळे राष्ट्रीय महामार्ग जे आसा ते फोंडकुलां मुक्त तो करपाचो यत्न करतलो. तशेंच सगळ्यांक खबरच आसा की आरबीआयन सगळ्यात म्हणजे चड रकमेची 2000ची नोट जी आसा ती चलनांतल्यान बंद केल्ली आसा आणि ती परत करपा खातीर मुजत दिल्ली सप्टेंबर 30. ती मुजत वाडयल्ली आसा, ती ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्ली आसा अशें आरबीआयच्या ऑफिशियल्सांनी आमकां म्हायती दिल्या. तर दिप्तीनूय आमकां बरे 2 अपडेट्स दिल्ले आसा. आतां आमी आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जुवेकर हाचे लागीं वचोया. ऐश्वर्या तुवें आयज खंयच्यो बातम्यो केल्यात नियाळ दिशी. आयज वास्को वाठारान डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू आसा. ह्या कामा लागून खुबश्या जाणांचो विरोधूय आसा. सो ताका लागून वास्को शांतीनगर वाठारान थळावा आमदार दाजी साळकार हांणी पळोवणी केली. ते पळोवणी केल्या उपरांत ज्या डबल ट्रॅकिंगाच्या कामा लागून ज्या घरांचो जागो बीन वतलो तांकां ज्या लुकसाण भरपाय दितलो अशें ताणें आश्वासन दिलां. ह्या सविस्तर म्हायती लागून पळयत रावा 7 PM बुलेटिन. तर आमी आतां आमच्या सब एडिटरा कडल्यान सगळो नियाळ घेतिल्लोच आसा. ह्या सगळ्या बातम्यांचो तुमकां सगळे मेळटले, बातम्यांची म्हत्वाच्यो बातम्यो पळोवपाक मेळटले आमच्या 7 PM बुलेटिनान. तर आनी कांय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.